सामान्य प्रक्रियेप्रमाण ज्यांना गोवा पुलिसांक अनैसर्गिक मरण आयिल्ली बॉडी मेळटा त्यांना कायदेशीर फर्मालदादी पुराय करून ती कांय दिसां खातीर मोर्गात दवरतात. कोणूय घरचो ताचेर दावो करत म्हूण ती दवरची पडटा. गोवा पुलिसांनी शुक्रारा दावेदार नाशिल्ले 2 बॉडी जीएमसीत पोस्टमॉर्टमाक हाडल्यो आनी उपरांत कायद्या प्रमाण तिगोवन दवरूंक मोर्गात दिले. मात थंय सुवातूच ना. मोर्गान ते घेवपाक न्हयकार दिल्ल्यान बॉडीचें कितें करप हें पुलिसांक कळना जालें. नवी बॉडी दवरूंक सुवात नाशिल्ल्यान बॉडी पुलिसांकूच सांबाळची पडटली म्हूण मोर्गान सांगलें. हो गोंधळ कळटाच प्रुडंटान जीएमसीच्या अधिकाऱ्यांक संपर्क केलो. मात कॅमेरा मुखार उलोवपाक एकूय अधिकारी फुडें सरलो ना. पूण थंयच्या स्टाफान सांगलां त्या प्रमाण मॉर्ग फूल जाला. सामान्य प्रक्रिये प्रमाण सीसीपी थारिल्ल्या वेळाचेर बॉडीचो विलो लायता. हालींच खंय जीएमसी अधिकाऱ्यांनी सीसीपीक बॉडीचो विलो लावंक सांगिल्ले. मात समन्वय नाशिल्ल्यान बॉडी डिस्पोज केलेच ना. सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण बऱ्याच वेळा उपरांत मोर्गान गोवा पुलिसांनी हाडिल्ले 2 बॉडी भितर घेतले. मात गोवा पुलीस सांगतात त्या प्रमाण असली घडणूक पयलेच फावट जाल्ली ना. मोर्गाचो आनी जीएमसीचो कारबार एक्सपोज. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी ओमकार फळारी.